fire officer from. मागचे व्हडल्यान सर. My fire officer from Verna fire station, along with his team, he went to the spot that there is such an incident has taken place here, and immediately they started searching operation with the help of boat, rescue boat, and other divers. Then thereafter, after sometime morning at around 8 o'clock, we called for divers from the Navy also. They also joined with us, and with a joint search operation we have started jointly, and finally at around 1 o'clock today we retrieved the body. The total 3 gents were there and 1 lady also. 3 gents and 1 lady. लेकिन नाव भी कितने में नाव भी कितने में एज भी कितने नाव भी कितने खबर है साहेब सर कितले वरां लागले 12 वरां लागले almost 12 hours. It took us 12 hours. सर डिले कित्याक जाला इतले टाइम कित्याक लागलो 12 वरां कित्याक लागली तुमकां रेस्क्यू ऑपरेशन 12 वरां म्हणजे ते आमकां स्टार्टेड एक्झॅक्टली पॉयंट आमकां मेळुना. Navy personnel was inside this thing, divers. Their personnel were searching, and thereafter we retrieved the body. रेस्क्यू नौदलाच्या आम्ही सगळ्यांनी हे केल्लो आहा. बरो ते हूक लागलो म्हणटा तो आमकां लागलो आणि नेव्ही आमचो लागलो हूक लागलेलो तो आमी घातलो तो फायर फसाद लागलो अलॉंग विथ आमी कॅमेरा आमी इनसायड डीप कॅमेरा आसता आमचो तोही घातलो आणि काडलो. The families from Rotary because the car number is confirmed of that family. I'm told there are 3 gents and there is a lady. I think in a few minutes we'll know who exactly is there. Let us don't press me for no correct right now because I don't think it is right on our part to do this thing. So just give us a few moments. पयलीं म्हणजे जी फॅमिली आसा लोटलेची फॅमिली आसा तांकां कॉन्फिडन्स दिवपाक सोदता कारण ही आमचे हे सायडीच्यान तर ही वन ऑफ द सारकी डेंजरस ट्रेजडी जाल्ली आसा आनी हेजे पयलीं तर आमी केन्नाच आयकूंक ना इतली व्हडली ट्रेजडी जाल्या म्हणून. आनी जेन्ना आमी पळयता आयज खंय ना खंय खूब दूख दिसता की इतले आमचे जे हे आसा भाव आसा भयणी आसा ते खंय ना खंय ह्या ट्रेजडीन आयज हितून उदकान हें जालें आनी एक्सप्रेशन म्हटल्यार इतलेंच आसतलें कारण आयज आमी पळयता खुबशे इन्सिडंट जायत आसा खंय आमकां सेफ्टी नॉर्म्स हें आमकां पळोवचें पडटलें फुडें आनी हांगा जे बाकीचे डिप्लॉयमेंट जावपाक जाय तेंय जावपाक जाय. मेन म्हटल्यार जी फॅमिली आसा ती खरें म्हटल्यार कांय खूब वायट आसा हांव चड ट्रिटमेंट दिवंक सोदना कारण तांकांय खंय ना खंय दूख दिसतलो की कित्याक आयज हे ट्रेजडी ती हांगा आसा आयज सगळीं पळयता सो तेजेर हांव चडूय स्टेटमेंट दिवपाक बरें जावचें ना. आनी बाकीचे जे आसा आयज काल रातभर तेंच्यांनी रेस्क्यू नेव्ही आसा पुलीस आसा जावं बाकीचे ऑफिशर्स जे आसा फायर आसा हेंच्यांनी सगळ्यांनी रातभर ऑपरेशन जे चालू केल्लें आनी आतां तांकां जे गाडी गावल्ली आसा सो तांकां एक खरें म्हटल्यार एप्रिशिएट करूंक जाय आमी सगळ्यांनी कारण ते रातभर जागे आसले आनी तेंच्यांनी ते रेस्क्यू ऑपरेशन जें आसा तें चालू दवरलें कंटिन्युअसली टील तांकां जी गाडी आसा जावं आमची हें आसा तें मेळासर काम केलें म्हणून तांकां खरेंच कॉंग्रेच्युलेशन आनी थँक्यू म्हणटा. Said today it is we have lost 4 lives, but I am requesting the PW minister who is always boasting about himself that focus should be laid on people of Goa and not on a single person who is there. Looks like the focus of the government is only towards coal and making one individual the richest person in the world. तेजेर फोकस आसूंक उपकारना. सो हेजेर फोकस करा फकत हॉर्स ट्रेडिंग करपाक तेजेर फोकस करनाका पूण जे लोकांचे मुद्दे आसा ते सॉल्व करपाक प्रायोरिटीन करपाचें हांव सरकाराक मागता. हो टायम न्ही एक्चुली उलोवपाचो पूण म्हाका दिसता सरकारान हाजेर सिरियसली लक्ष घालपाक जाय इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी. आमी बोवाळ घालीच आशिल्ले एसेंब्ली आमच्या आमदारांनी हो इशू काडिल्लो जुवारी ब्रीज आनी अटल सेतूचो
पूण जे काल ट्रॅजीक एक्सिडंट जालो आनी सगळे फायर इमर्जन्सी नेवल तशेंच पुलीस सगळे कालच्यान ऑलमोस्ट 12:30 वरां जालीं वर इन टू दीस ऑपरेशन आनी आफ्टर 2.5 hours they have found the car, they have found the body. So it's a moment of grief and we are there here to support the family. पयर 3 दिसां पयलीं एक भुरगो मेलो तरणाटो मेलो ऑन अटल सेतू इज बिकम हायट ऑफ करप्शन. 3 दिसां पयलीं मेलो, ताचे पयलीं लोक मेले, त्या हाजे ह्या ब्रिजार कितले लोक मेले. डेली दर 2 दिसान 3 दिसान लोक मारता रस्त्यांचेर. कित्याक मारता? रस्त्याचेर खड्डे अवॉयड करपाक. परवरी हायवे केदो मोठो पडला, काल राती आमी खड्ड्यान पडले. परिस्थिती अशी दिसना, लायटी ना, ब्रिज इज नॉट लीड, वर्क इज गोईंग ऑन. अनफॉर्च्युनेट, इट इज व्हेरी व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. देर इज नथिंग मोर टू से दॅन दिस. Somewhere the negligence has played a vital role. It is criminal negligence. It is absolutely criminal negligence. म्हाका दिसता तुमी जर कॉन्ट्रॅक्टरांक सस्पेंड करता, why not PWD engineers and chief engineers? They should be sent to jail, not just suspended. They should be sent to jail. And government should apologize to the people and state of Goa for doing what they have done and for this incident. I'm sure may God pardon and forgive them. Compassion म्हणटा पळय ते शिकोवपाचें नासता, ते जन्मल्या उपरांत येता आनी ते पार्टीन आसपाक जाय. कंपॅशन म्हणटा ते मनशाक आमी शिकोवंक शकना. आज गव्हर्मेंट इज नॉट कंपॅशनेट टू पीपल ऑफ गोवा. Unfortunately, Goa have voted them in power. But I think Goa is learning their lessons. आमी कोविडा टायमारूय तेच पळयलें. आज PWD रस्ते हे ते सगळे जर पळयत जाल्यार कंपॅशन म्हणटा ते सरकारान मेला. They have become arrogant, and when there is too much of power in hand and unfettered power, they think that it is the unfettered right to be, to do whatever they can do. So I feel somewhere it is high time government becomes compassionate with people and Goa and Goans. Things can change. See, आमी opposition politics करपाची न्ही ह्या विशयाचेर. It is what incident is very unfortunate. But आज ही परिस्थिती रस्त्यांची पळय, तूं रेलिंगाची पळय, this life as Valmiki has rightly said, this bridge has outlived its life. Bridge जो complete जावपाक जाय आशिल्लो so far, it is not even complete. You see, they were supposed to open this by 15th of August. Can you see will that be connected by 15th of August? No. ते सुद्धा घाई गडबडीन अटल सेतू वतीन करनाका. एटलीस्ट सारकोबाना गोंयच्या लोकांचे लायफ तरी तुमी हातूंत. फॅमिली आमची लोतलीची, आमकां आमचोच कोकोलोकोचो आमचो फ्रेंड आसा, आमचो कोकोलोकोचो ओनर आमचो काल्लूस आमचो फ्रेंड, तेजी मिसीस ही लोतलीची, तेजी भयण, तेजे कुनियर, तेजो भाव आनी आनीक फ्रेंड आमी बरेंच दुखी जाल्लेले आसात. कित्याक ही व्हडली फॅमिली असलो एक ट्रॅजिडी हें घडलें. पूण देव जाणा, देवाचो गूड देव जाणा, डॅस्टिनी केन्ना कोणाक कितें मेळटा सगळें आमी जाणात. आमी सुरवात रावपाक जाय केन्ना कितें घडटात. पूण हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा जे कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांक. ते बरेंच तेणी बरें काम केलें. आतां येतली हिंगा बॉडी 4 बॉडी आमकां आसा कन्फर्म जालेले आसात. सगळ्यांक आमकां सगळ्यांक दूख जाल्लें आसा.